जी ल्हान हॉटेलां आसा म्हणजे आतां काफे भोसले ल्हान म्हणजे तांकां जागो ना. काफे भोसले, रियल हॉटेल जावं अशीं हॉटेलां आसा नवतारा आनी कितें तांकां एक आमी जागो पळोवंक सोदता. म्हणजे एक जागो आमी जागो दिवन तांकां बाबा तेंच्यांनी थंय गार्बेज हाडून तेंच्यांनी तेंची आमी ट्रीट करूंक सोदता. तर तांकां भितर जागो ना. आतां फिजाल्गो, मॅरियोट तांकां भितर कंपावंड आसा म्हणजे व्हडले तेंचे हॉटेल आसा तांकां खंय तरी आपली तें मशिनरी घालूंक मेळटा. पूण हांगा कितें आसा ह्या हॉटेलांत तुका किचनान व्हरून बी ती गार्बेजची मशिनरी घालूंक मेळना. तेंचो प्रॉब्लेम आमी समजून आमी तांकां जागो दिवन आमी तें करूंक सोदता. म्हणटकीर जागो आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा. रोखडेंच जालें कित्याक संजीत रोड्रिगीसचो आमचो नवो कमिशनर आसा तो सामको एक्टीव आसा आनी गार्बेज तेणें पयलींच सांगला गार्बेज इश्यू आपूण जाता इतको प्रायोरिटी दिवन आपूण तो सॉल्व करतलो म्हणून आनी तो त्या कामाक लागलेलो आसा. गार्बेज प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करपाचें आनी तेजे दिसभर तितून तो आसा म्हणजे तें गार्बेज दिसान दीस कशी कमी करप. हॉटेलाची व्हडले व्हडले सोसायटीची गार्बेज कशी कमी जावन ती एक 10 टन तरी आमी गार्बेज कमी करतले. आनी 3 कडेन आमी प्लान करूंक सोदता. म्हणजे संजीच्या कमिशनराचें तें प्रपोजल आसा की 10 टन हिरा पेट्रोल पंपाचेर 5 टन आनी 5 टन आनी अशी एक 10-15 टन तरी आमी स्वता ओन ट्रीट करपाचें प्लान घालूंक सोदता. हितून गार्बेज खूब कमी जातली.